वर्साचो सादो काळ 33वें सातोळें सोमार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 18 वळी 35 ते 43. जेजू जेरिके लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचे देगेर बेकेक बसून आसलो. खूब लोक तेवशिल्यान वेता ताचो आवाज आयकून ते कितें गाय म्हूण ताणें विचारलें. नाझारेतकार जेजू तेणे वेता म्हूण ताका सांगतोस. तो आडून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. आनी फुडें वेताली ताणें वगोरा म्हूण ताका बोबाट केली. पूण अदिकूच आडून तो म्हणत रावलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी आडून लावन तो लागीं सरतोच ताणें ताचे कडेन विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? ताणें म्हटलें, सायबा, म्हाका नव्यान नदर येवशी कर. जेजून ताका म्हटलें, नव्यान नदर घे, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी देवाची तुस्त करीत तो ताचे फाटल्यान गेलो. आनी हें पळोवन सगळ्या लोकांक देवाक दिनवासलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.